मंगळारा 20 मंत्री पांडुरंग मडकईकार हांणी उत्तर गोंयांतले आमदारांची लायटीच्यो समस्या जाणून घेवपाक बसका आपयल्ली। बसकेन आमदारांनी आपल्यो साबार समस्या मंत्र्या मुखार मांडल्यो। उत्तर गोंयांत साळ, साळगांव, आल्तीन, मांद्रे, करसवाडा अशे सुमार 6 सुवातांनी सबस्टेशनां उभारतले अशें मंत्री पांडुरंग मडकईकार हांणी सांगलां। तशेंच LED लायटी घालपा खातीर 100 कोटीचो खर्च येतलो आनी 7% काम पुराय जाला अशी माहिती मंत्री मडकईकार हांणी दिल्या। एक फ्रुटफूल अशें डिस्कशन आयज जालें जे आमकां डिपार्टमेंटाक येणाऱ्या काळांत गोंयची पावर सप्लाय इम्प्रूव करपाक अनडिस्टर्बटेड पावर सप्लाय दिवपाक आमकां मदत जातली। LED जवळ जवळ आमी गोंयांत जो सर्वे केल्लो आसा तो 1,80,000 पोल्स जाल्ले सर्वे केल्ले आसा आनीक सगळे 1,80,000 पोल्सांचेर लायट आमी घालपाचें थारायल्लें आसा। त्या खातीर जवळ जवळ 100 crores एका एक्सपेंडिचर येतली। आतां सो फार जवळ जवळ 60% काम जाल्लें आसा LEDचें। उरल्या तें काम जुनाच्या एंड पासून जातलें। पूण डिपार्टमेंटान अजून आमकां तशें अजून पेमेंट कांय केल्लो ना, कारण काम चालू आसा। तेंचें काम चालू आसा तें पळोवन रिपोर्ट जाल्या नंतर मागीर तांकां सगळें जर इट इज सॅटिस्फॅक्टरी जर काम जालें असं दिसता जाल्यार मागीर तांकां पेमेंट करतले। ज्योतिर्मय जी स्कीम आहा ती 70% जाल्ली आसा आनी डिपार्टमेंटान आतां अशें ठरयल्लें आहा ती डिसकंटिन्यू करपाक। कारण जवळ जवळ आमी 7 lakhs बल्ब हे केल्ले आसा, त्या स्किमी अंडर दिल्ले आसा। आनीक उरलेल्या लोकांक आतां अजून खुबशे लोक व्हरपाक येवना आनीक त्या खातीर ती डिसकंटिन्यू करून त्या पेक्षा आमी जे बल्ब आसा LED बल्ब आनी ट्यूबलायट्स आनी फॅन्स एक आनीक नवी स्कीम जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान केल्ली आसा ती स्कीम हांगा गोंयांत आमी इम्प्लिमेंट करपाचें आसा। प्रोपोजल आमकां येयल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें। ते म्हटल्यार बल्ब, फॅन आनी ट्यूबलायट ह्यो सारके कॉस्ट प्रायजान दिवपाक LEDs हें करतले। कारण ती स्कीम आहा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ती स्किमीचे प्रोपोजल आसा आमचे कडेन। एक सादारणशे 1 म्हयन्या नंतर मागीर ते हेजेर वर्कआवट करतले आनीक LED बल्ब, फॅन्स, ट्यूबलायट्स ह्यो आमी जाताले आमच्या सब डिविजन आसा किंवा आमची ज्या जाग्यार आमची प्रिमायसीस आसा थंयसर तांकां कावंटर दिवन कॉस्ट प्रायजान लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आमचे डिपार्टमेंटाक आमी आतां एक इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमचे त्या एरियेंतल्या आमचो आसा त्या डिविजनांत तांकां वर्कआवट करपाक की खऱ्यांनीच थंयसर सबस्टेशनाची गरज आसा काय ना ती। काही कडेन सबस्टेशनां ऑलरेडी आमी प्रपोज केल्लीं आसा, काही कडेन टेंडर जाल्लें आसा, टेंडर जावपाचें आसा। प्रत्येक वेळा आमदाराक दिसता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सबस्टेशन जावपाक जाय, ट्रान्सफॉर्मर चेंज जावपाक जाय दिसता, पूण खरो रिक्वायरमेंट जो कितें आसा तो आमी एसेसमेंट करपाक आतां आमच्या डिविजन वायज तांकां सांगलें आसा। पूण भोवतेक कडेन म्हाका दिसता नॉर्थाक कांयच ना म्हणल्यार आमकां 5-6 तरी एक हें आसा सब डिविजनां नवी हें करपाचो आमचो प्रोपोजल आसा। तितूंतले एक साळान, बार्देजान, सालिगांव, मागीर सिद्धार्थ गोंकळकरान पणजे दिल्ली आहा 2, आल्तिनूच आहा ते अपग्रेड करपाक, EDC कॉम्प्लेक्सान, मागीर मांद्र्या, करसवाडा, कालांगूट अशी एक 5-6 तरी ऑन प्रायवेटीचेर आमी सबस्टेशनां घेतलीं जेणें करून नॉर्थाक जो पावर फेल्युअर जाता खूब वेळा किंवा डिस्ट्रप्शन जाता तो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जातलो। आनी सादारणशे एक ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या पावर सबस्टेशन्स ही टेंडर जावन कामाक सुरवात जातली। काही कडेन जागा आमचे कडेन अवेलेबल आसा, काही कडेन जागा अवेलेबल ना, त्या खातीर थोडी उरलेली आसा। ज्या जाग्यार खरीच सबस्टेशनाची गरज आसा आनी थंय जर जागा ना जाल्यार ती जागा NOC किंवा एक्वायर करून आमी मेळोवपाचो प्रयत्न करतले। 20 मंत्र्यान आपयली बसका फलदायीक जाल्या अशें म्हणत उत्तर गोंयच्या बसकेक हाजिरी लायिल्ले आमदारांनी आपापले मतदारसंघातल्यो समस्या मंत्र्या मुखार मांडल्यात। गोंया सगळ्यात व्हडलो इशू म्हणजे जर लॉट ऑफ प्लेसीस ट्रान्सफॉर्मर आर रिक्वायर्ड लो वोल्टेज। खूब कडेन आतां झाडां बिडां असल्या कारणान यू नीड टू हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग दॅट इज ऑल्सो बीइंग टेकन अप। दीज आर 2 मेजर इश्यूज आनी स्ट्रीट लायट्स खूब कडेन ना। अंडरग्राउंड केबलिंग थोडे जाल्लें आसा थंय, थोडे कडेन जाल्लें आसा पण मेजर पार्ट्स उरल्यात। My issue which I raised up is regarding asking for subdivision in my other concept because I have got three A's like Mapsak Magapotta,
two म्हापसा wards of mine, 7 and 8. तशें Magara Narshala goes to TV, constituency, and that substation, and I have my Aldana Pomurfa. So my request is, which I put also in black and white, that to give me a separate subdivision, so I have 1A and will be for better controlling. So they're looking there, so I've asked for a proposal. I asked at least for my conductors, which are there for last so many years. That gets corroded, the kotyata, and then it breaks down. So they said they would give me an issue, they would replace that conductors as of now. बिचोलचे सबस्टेशन आसा हे अपग्रेडेशन करचे अशें हांवें डिमांड केलो आसा कित्याक ते खूब जुन्या वर्साचें हें आसा सबस्टेशन. त्याच प्रमाणे आमच्या दिवचले डिविजनान पार डिविजनान आमकां क्रेन व्हेहिकल ना जी सामकी गरजेची आसा. जेन्ना हें पडटा मोठे मोठे झाडां पडटा मागीर आनी कितें पडटा एक्सप्रेशन करता आमकां ती क्रेन म्हापशेच्यान हाडची पडटा डिविजन 5च्यान. तेन्ना ताणें मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की एक क्रेन जी आहा ही क्रेन आपूण बिचोलच्या डिविजन 5 दिता. असे खूबशे प्रश्न मांडलेले आनी म्हाका दिसता की जो इंट्रस्ट मिनिस्टरान दाखयलो ही मिटींग आपोवन आनी सगळ्या इंजिनियरांक आपोवन म्हाका दिसता की मॅक्झिमम प्रॉब्लेम हे सॉल्व जातले. सगळे टोटल आमदारांक आपयला सगळ्यांचे आयकून घेतले आणि त्याप्रमाणे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की एक्सपेडाईट करात. सो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें म्हणटा तुमी? आमी सगळे रिपेअर जाय जाय बारीक ते एक अशें ना देट इज नॉट अ प्रोजेक्ट देट मोस्टली रिपेअर वर्क्स अँड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयची मिटींग इज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग. हांव म्हणटलो की आमच्या मिनिस्टर पांडुरंग भाऊन जो स्टेप आयज घेतलो एक प्रोएक्टीव स्टेप आपूण जावन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑर द कन्सर्न्ड सिटी पीपल हांचे कडेन वचप म्हाका दिसता एक अत्यंत बरो ताणें पायंडो आमकां सगळ्यांक घालून दिलो. आमी एक EDC पाटोक लाजार एक बरो प्रकल्प हातान घेतला. एक GIS गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन नवे टेक्नॉलॉजी वापरून आमी ते चालू करपाक ठरयलां. पणजेचें हांवें आज मांडलें मिनिस्टरा कडेन. मिनिस्टरांनी एप्रिशिएट केलें की पणजेचें आमचें जें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफीस आसा फेरीबोटी कडेन तेंय थंय शिफ्ट करपाक मेळटलें. एक बरें डिकंजेशनाचें स्टेप लोकांकूय कन्विनियंट. कित्याक जर ऑफिसांक वचपाचें आसा जाल्यार पार्किंग EDC पाटोवपाक जर तुमी पळयलां आसतलें की एक सिस्टमॅटीक पार्किंग जावन भरपूर पार्किंग मेळटा. आल्तिनाचेरय हांवें प्रपोज केलें की आल्तीन इज अ व्हेरी प्रायम प्लॉट आनी तो प्लॉट हॅज टू बी मॉनिटायज्ड. आनी खंय तरी 1964 जे पयलें सबस्टेशन गोंयांत जाल्लें तें आयज एक अद्यावत सबस्टेशन त्या जाग्यार निर्माण करपाची गरज आसा. आर्डेक्स गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार.